नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीशपूर बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाक करचो ना विरोध. कटमगाव दादाच्या थळाक आयआयटीक लागून कसलोच ना धोको. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन. युती खातीर विजया कडेन केल्या विनंती. गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराचें म्हणणें. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान घसघशे, खणी, न्हंयो आनी हेर सैमीक उदका स्त्रोतांनी पेंवपाक, न्हावपाक 60 दिसां खातीर घातल्या बंदी. बुडून मरपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यान दिला म्हत्वाचो आदेश. दिवाळे वाठारांत जाता तितले बेगीन रो फेरी करतले सुरू. दिवाडेच्या लोकां खातीर ही फेरी सेवा आसतली फुकट, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. हरमला दर्यादेगेर मांद्रे पुलीस स्टेशनांतल्या एका पुलिसान खंडणी मागिल्ल्याचो एक आरोप पर्यटकान केला. पावती दिनासतना मागले 1,500 रुपया, संबंदीत पर्यटकाचो आरोप. राज्यात पावसाचो नेट चालूच. 29 जून ते 5 जुलय मेरेन गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. फुडले 7 दीस हवामान खात्यान उक्तायला येल्लो अलर्ट. आनी आतां खबरो विस्तारांत. फार्मागुडी हांगासर प्रस्तावित आयआयटीक लागून कटमगाळ दादाच्या पवित्र थळाक कसलोच धोको जावचो ना. कटमगाळ दादाच्या थळाचो जागो सोडून आयआयटी कॅम्पस जातलो. लोकांनी विरोध खातीर विरोध करचो न्हय असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मारला. वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार गोविंद गावडे ह्या दोनूय आमदारां कडेन हांवें चर्चा केल्या. पुराय आयआयटीचो प्रकल्प हो सरकारी जाग्याचेर जाता. कटमगाळ दादाक हांव लेगीत मानता. जे लोक केन्नाच थंय वचूंक नाशिल्ले ते लोक विरोध करपा खातीर पावल्यात. लोकांच्यो भावना भडकावन घालच्यो न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. हे विरोध कित्याक करता कळना. कटमगाळ दादा पांया पडपाक हांवूय गेला थंयसर, हांवूय मानता. म्हजें स्पश्ट मत आसा, कटमगाळ दादाच्या लागीं आसलेले जागे आमी मात सुद्दां टच करिना, मात सुद्दां. ते चुकून सुद्दां थंय टच करतना म्हाकाय खबर आहा. म्हज्योय लोकांच्यो भावना तश्यो म्हाज्योय भावना तश्यो. उपरांत लोकांनी अननेसेसरी फक्त आयटीआयक विरोध करूंक जाय म्हणून थंय वयता न्ही. निव्वळ गव्हर्मेंट लँडाक आमी आयआयटी करता. अननेसेसरी बेश्ट्यो लोकांच्यो भावना भडकोवन घालच्यो न्ही. ओके, म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांचे गेल्या पयले फावटी थंय गेल्या तांकां सरळ म्हजें सांगणें आहा की आमी कटमगाळ दादाक सांगता की थंयसर मात सुद्दां आमी डिस्टर्ब करचे ना आनी पुराय तें सोडून आमी आयआयटी बांदता. त्या सगळ्या जाणांनी लोकांनी सहकार्य करचें. हांव दोनूय आमदारां कडेन पर्सनली उलयलां, सुदीन ढवळीकारा कडेन उलयलां, गोविंद गावडे कडेन पर्सनली उलयल्लो आसा. आनी थंयसर स्थानीक लोकां कडेन तेंचे कडेन उलोवपाक जाय, तेंचे कडेन आमी उलयल्या. ओगीच हे सगळे वचून विरोध करूं नये म्हणून तेंच्यांनी करचो न्हू. आनी सरकारांतल्या बऱ्या प्रोजेक्टाक गोंयांत येता ताका अशा पद्दतीन तरी विरोध करपाचें सोडून दिवं. येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षा कडेन युती करपाचो निर्णय राजकीय वेवहार समितीच्या बसकेंत पयलींच घेतिल्लो आसा. विजय सरदेसाय कडेन युती खातीर विनंती केल्या अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगलें. जाल्यार पत्रकारांनी विजयान काँग्रेसी आड केल्ल्या विधाना विशीं विचारलें तेन्ना म्हज्या मतान तांणी काँग्रेसी आड कांयच उलोवप करूंक ना. 2022 वर्सा सावन ताच्या वांगडा आमची युती आसा अशी जाप चोडणकरान दिली. मजगतीं साश्टी म्हालांत भाजप सेक्युलर पार्टी घडोवपाचो यत्न करता जाल्यार आरजीपी मदीं चालू आशिल्ल्या अंतर्गत वादांतल्यान राजकीय फायदो कसो घेवं येता हाचेर नदर दवरून आसा असो आरोप चोडणकरान केला. काँग्रेस एज अ अलायन्स म्हणून कितें स्ट्रॅटेजी आसतली? आमची काल पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी जी मिटींग जाली त्या मिटिंगेक आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की गोंयांत ज्यो पक्ष आसात जांकां बीजेपी हरोवपाक जाय जेन्युइनली तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें काम काँग्रेस पक्ष लोकांचो आदेश आयकून, लोकांचो आवाज आयकून ही लीड आमी घेतले. आनी त्या संदर्भांत आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा. ऑलरेडी आमी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय बाब हांकांय बीन ऑलरेडी रिक्वेस्ट धाडलेलो आसा की आमी बसून आतां चर्चेक सुरू करपाक जाय म्हणून. तुम्ही विजय सरदेसाय धाडलें म्हटलें प्रपोजल, पूण फाटल्या दिसांनी पयलें की विजय कितें स्टेटमेंट पार्टीचे अगेन्स्ट करता म्हणजे काँग्रेस पार्टीच्या. सो त्यो सगळ्यो मोटीव जाल्यो सारक्यो.
तशी काय हें नाशिल्लें आमी तो आनी आमचे अलायन्स ऑलरेडी 2022 जाल्ले ते अजुनूय चालू आसा थंय कांयच ते तुटलेलें ना तो अगेन्स्ट उलयता मदीं मदीं ना ना म्हाका दिसता उलयता अगेन्स्ट उलयता अशें म्हाका तरी काय मुख्यमंत्र्यान तेजी जे टीम आसा ते खूब प्रयत्न करता की एक सालसेत बेस सेक्युलर पार्टी करून तांकां आतां कितें जालां जी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे जी झगडी चालू आसा तितून तांकां कितलो फायदो जातलो लुकसाण जातलें हेजेर तांकां मातसो दुबाव आसा सो प्रत्येक इलेक्शना कडेन ते एक न्यू सेक्युलर पार्टी जी बेजिकली सालसेत बेस पार्टी ते करपाचे प्रयत्न करता गेल्या 15-20 वर्सांक आनी इलेक्शनाक वयतात ह्या पावटी त्यांनी प्रयत्न सुरू केल्ले आसात आयकूं येता ते प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान जवळ जवळ 100 कोटीची कितें बजेट दवरलें दिसता की आनी पार्टी फ्लोट करून काँग्रेसची सेक्युलर वोट्स डिवायड करप ज्या कारणान तांकां इलेक्शन कारण स्ट्रेट फायट जालें जाल्यार बीजेपी जिखपाक शकना हें तांकां पटलेलें आसा राज्यात सध्या बुडून मरपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसा ह्याच फाटभुंयेर दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान महत्वाचे निर्देश दिल्यात ह्या आदेशा प्रमाण दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी क्षेत्रातले घसघशे बंद पडिल्ल्यो खणी न्हंयो तळयो आनी हेर सैमीक उदका स्रोतांनी पेंवपाक न्हावपाक वा भितर सरपाक 60 दिसां खातीर बंदी घातल्या त्या दिसा सावन बुडून मरपाच्या घडणुकेक वाड जाल्ले कारणान दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज एक आदेशा वरवीं फुडले 60 दिसां मेरेन दक्षिण गोंयच्या खंयच्याय नॅचरल वॉटर बॉडीज आसा हातूंत बाथींग जावं स्विमींग हे बंद केल्ले आसा तिच्या आदेशा वरवीं तांणी सांगिल्लें आसा की एंटरींग द वॉटरफॉल त्याच बरोबर रिवरलेट्स एबंडंट क्वेरीज लेक्स एंड अदर सिमिलर नॅचरल वॉटर बॉडीज हातूंत भितर बाथींग आनीक स्विमींग हे बॅन केल्लें आसा हो आदेश फुडलो 60 दिसां मेरेन उरतलो हो आदेश तांणी दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयज काडिल्लो आसा म्हणटकीर तेजे खातीर मडगांवचें नांव गौरव कुलकर्णी करता दिवाडे वाठारांत जाता तितले बेगीन रो फेरी सेवा सुरू करतले दिवाडेच्या लोकां खातीर ही फेरी सेवा फुकट आसतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें एका म्हयन्या भितर ही प्रक्रिया पुराय करतले पर्यटकांक पयशे भरचे पडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा दिवाडे एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो आमी पुराय हांगासरलो दिवार आयलंड हो डेव्हलप करून घेतला दिवार आयलंडाच्यो लोकांच्यो डिफिकल्टीज आसा म्हाका खबर आहा की मेन डिफिकल्टी फेरी बोट आसा थोड्या दिसाच्या भितर तुमची रो फेरी येवपाची आसा ती रो फेरी आमी जाता तितके बेगीन सुरवात करतले आमदाराची रिक्वेस्ट आसा की तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट फेरी बोट दिवपाक जाय प्रोसेस सुरू आसा तुमकां पास सिस्टम दिता तुमी पास दाखोवपाचो आनी फ्री ऑफ कॉस्ट वचपाचें एकदा प्रोसेस कंप्लीट जातलो सिटीजन तुमकां जर कायम यो वच करूंक जाय आसत 2 व्हिलर आसत किंवा 4 व्हिलर आसत फ्री ऑफ कॉस्ट वचूंक जाय विदीन अ मंथ आमी प्रोसेस कंप्लीट करता आनी सगळ्या जाणांक टुरिस्ट येता तांकां पयशे पे करूं न्ही तांकां फुकट नाका तांकां येतना वयतना पयशे पे करचे पडटा ते करूं न्ही तांकां म्हाजे तर म्हणणें 10 रुपयाचे ऐवजी 20 रुपया फारीक करूं न्ही तांकां फरक पडना कारण ते टुरिस्ट हांगासर पळोवपाक येता पण एक संकल्प करुया की तुमी जर ठरयलें की दिवाडी आयलंडाचेर रावता आमी प्लास्टीक पिशवीच वापरचे ना आमी प्लास्टीक पिशवी पणजेच्यान हांगा हाडचे ना रायबंदच्यान हांगा हाडचे ना आनी हे जर तुमी संकल्प केलो जाल्यार तुमचे इतकोय परिसर हो प्लास्टीक फ्री म्हणून उरतलो हरमला दर्यादेगेर मांद्रे पुलीस स्टेशनांतल्या एका पुलीस अधिकाऱ्यान खंडणी मागिल्ल्याचो आरोप एका पर्यटकान केलो संबंदीत पुलिसांन पावती दिनासतना 1,500 रुपया रोख रक्कम मागले अशें त्या पर्यटकाचें म्हणणें आसा ह्या अधिकाऱ्यान सुरवेक 5,000 ते 1 लाख रुपया मेरेनची मागणी केल्ली खंय आनी ह्या विशीं संबंदीत पर्यटकान गोंय पुलीस आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक सोशल मिडियाचेर टॅग केले ह्या विशीं अजून अधिकृत प्रतिक्रिया आयिल्ली ना देखून ह्या प्रकरणाची चवकशी जातली काय ना प्रशासन ह्या विशीं खंयची पावलां उबारतले अशे प्रश्न उपराशिल्ले राज्यात सध्या पावसाचो नेट चालू आसा 29 जून ते 5 जुलय मेरेन गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा देखून फुडले 7 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आसा
अक्षत नायक हाच्या मृत्यू प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून ताच्या मरणाक जबाबदार आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करची अशी कागाळ अक्षत नायक हाच्या बापायन दिवचल पुलिशेंत केल्या. आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी ताणें केलेली आसा. मंगळारा सांजे अक्षत नायक हाच्या चुलत्यान दिवचल पुलिशेंत कागाळ दिली. ताका आयिल्ले दुर्दैवी मरण म्हळ्यार घात आसा असो अक्षत नायकाच्या चुलत्यान म्हटिल्लें आसा. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी ताच्या फॅमिलीन केला. देखून ह्या प्रकरणाक आतां वेगळें मोडण आयिल्लें आसा. पुरा म्हणून पयलें ते सगळें सरांक खबर आसा पुलीस स्टेशनाक. तेंच्यांनी येवन परत रिपंचनामो केल्लो आसा आनी ते कितें ते रिपोर्ट दितलो. पंचनामा परत केलो. पंचनामो आयज परत साहेबांक व्हरोन जेई व्हरोन परत आमी पंचनामो केला. तो आतां रिपोर्ट कितें आसा तो सरांक कळटलो ते आमकां मागीर सांगतले कितें हें जालां तो प्रॉब्लम. तुमचो फक्त न्याय दिवचो अशें आमकां इतलेंच आसा की आमकां कितें ते क्लियर न्याय गावचो की बाबा कितें जालां तें एक्झॅक्ट. आजुनूय ते फटिंगपणां उलयता की ताका फीड येवन पडल्या म्हणून. आनी आमकां आमच्या रिपोर्टा प्रमाणे दिसता की आमकां ताका हेवी शॉक लागला आनी तो ऑन द स्पॉट हे जाला. आमकां इतलोच जाय, आमकां विश्वास आसा न्यायाचेर पोलिसांचेर की ते सारको सक्षमक्ष कितें आसा तो न्याय करून आमकां दितले इतलेच आमी आशा मागता. इतलेच म्हणटात. आजुनूय तेच म्हणटाले. आजुनूय ते तांकां सुद्दां पुलिसांक सुद्दां सारकें आजून सांगिना की ते सत्य कितें ते आजून ते लिपयता. आतां फुडले कितें कारवाय आसा ते आमी हे करता की आशा धरता की सर आसा तेंच्यांनी जो पंचनामा केला ते बरो हेतूर तेंच्यांनी आमकां सगळो सत्य कितें ते सांगता. इतलेच आमी तेंचे कडेन मागणी करता म्हणून तेंचे कडेन आमी एप्लिकेशन करता हे केला दिला तेंचे कडेन एप्लिकेशन. ताका म्हणजे स्वताचे तेणी बापायकूच सांगतना इन्फॉर्मेशन लेट दिलें अशें तो म्हणटा. तो स्वता वचोन तेणी 108 गाडयेन घातला आनी ताका हॉस्पिटलान हाडला. हांव हॉस्पिटलान येयला तेन्ना करता जाल्यार ते डॉक्टर सांगता तो तेज्या पयलींच हे जाला डेथ जाला. तुमकां दिसना का कोण जबाबदार आहा तेंचेर कारवाय जावची. जे कोण गेल्ले तेंचेर कारवाई जावची. आमकां 100% दिसता की तेंचेर कारवाई जावची. तेंच्यांनी आमकां फटयल्या तशें सारकें दिसता आमकां की हेंच्यांनी आमकां मिस अंडरस्टँडींग पुलिसांकूय फटयला आनी आमकां सगळ्यांक फटयला अशें आमकां तरी दिसता. हेजेर कितें तो न्याय गावचो इतलेंच आमी म्हणटाले. गांव शारीकरण अधिसुचोवणी प्रस्तावाक विरोध करपी पयले व्यक्ती आनी वेळसांवचे आदले पंच रॉकेजिनो डिसोजा हाणें गोंय सरकाराक हो प्रस्ताव कायमचो रद्द करपाचें आवाहन केलां. लोकांचो हुस्को सोंपोवपाक हो विशय कायमचो बंद करप गरजेचें आसा. ही अधिसुचना 4 जुनाक जारी जाली आनी 5 जुनाक वेळसांव पंचायतींत पावली. मुरगांव तालुक्यांतल्या हेर पंचायतीक लेगीत असली परिपत्रकां मेळिल्लीं पूण चडशा पंचायतींनी नागरिकांक कांयच सांगलें ना वा चर्चेची सुरवातूय केली ना असो गंभीर आरोप ताणें केलेलो आसा. देखून सरकाराक अशा प्रकारची पावलां उखलपाची आसली जाल्यार तांणी पयलीं ग्रामसभेच्या माध्यमांतल्यान लोकांची मतां जाणून घेवची अशें तांचें म्हणणें आसा. हांवें 24th of this month, I am director of Panchayat. And so 24th, I am memorandum director of Panchayat and under secretary revenue. तांकां saying that म्हाका जेन्ना ही ऑर्डर मेळ्ळी, जी ऑर्डर 10/6/2026 जुना ही हो सर्क्युलर हो मेमोरंडम कोणा धाडलो ताचो हे डायरेक्टर ऑफ पंचायत पेंजीम गोवा, द विलेज पंचायत सेक्रेटरीज चिकाली, कोडताली, वेलसांवपाली, इसोरशी एंड सांकवाड. हांव पयलो विचारून सोदिता. हांवें जायते व्हिडियो चोयले. मुगे हें जातोगूच व्हायरल जातोगूच नेक्स्ट डे मुगे हांवें पंचवीसायेर बायट घेतली तुमकां आनी तुमकां विथ एविडन्स दाखयला. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां विचारूंक सोदतां हो सर्क्युलर ह्या मनशांक येयल्लो विलेज पंचायत सेक्रेटरीज चिकाली, कोडताली, वेलसांवपाली, इसोरशी एंड सांकवाड, मुरमुगांव तालुकांक हे येतोगूच कोणा दिश्टी पडना, कोणाकूय खबर ना. जेन्ना हांवें कार्ड मारली तेदो आख्खो सगळ्याक उजपेटलो. 35 कॉन्स्टिट्युएंट विलेजीन उजपेटलो. आतां हांव तांकां विचारूंक सोदिता, बाबा तुमी न्हिदले ही तुमी आवटोरी पंचायत तुमी हेचो आमगे पंचायतान VP वेलसांवपाली इसोरशी हेचो इनवर्ड रिसिव्ड गेल्या 5/6/2026. हेजे उपरांत तुमी कोणा सांगिल्लो?
पूण जेन्ना मिडिया तुमच्या मिडियांतल्यान जो आवाज जालो नेक्स्ट डे हांव चोयतालो सगळे उठवले. आतां हें करपाक म्हाका कितलो वावर, हांव एक सिनियर सिटीजन, आनी पांच वर्सांनी आनी 2 वर्सांनी हो परतून जितको नाका. एका बंद केला तो समतो बंद करे, लोकांचे व्ह्यूज घे, पंचायताको व्ह्यूज घे, विचारे लोकांक ग्रामसभा. आज तुमी कित्याक ग्रामसभा बंद करूंक लायले? एज पर युअर ऑर्डर डायरेक्टरान सांगिलां की सेक्रेटरी डोंट टेक एनी ग्रामसभा, डोंट एलाव. म्हणजे तुम्ही भिले लोक गांव ग्रामसभा आनी मागता हे ऑथॉरिटी कडेन, पंचायत बॉडी कडेन जेन्ना तुमकां कितें सर्क्युलर येता आसतले लोकांक मत घाले, लोकांक सोजमाये. तुमकां कोण तुमगे लॉयर आसतले तांकां विचारे, ते घेवन तुमगे उशा पोंदा घेवन दवरूं नाका. मडगांव आकेच्या स्टार होम्स हावसिंग सोसायटीची संरक्षण म्हणत व्हड पावसाक लागून कोसळ्ळी. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच लुकसाण वा कोणाक जखम जावंक ना. पूण हाका लागून समाजांतल्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण पातळिल्लें आसा. थंयच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या कांय दिसांसावन वणत एका वटेन बावगल्ली दिसताली खंय. संरक्षण वणटीची बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हणून मालका कडेन परत एक फावट कागाळ करून लेगीत ह्या प्रश्ना कडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप थंयच्या थळाव्यांनी केला. इन्सिडन्स सारको सवादोगान जाल्लो आसा की ह्या बाबुळेकाच्या फाटल्यान आख्या पडटा स्टार कॉपरेटीव हावसिंग सोसायटी आनी ही बिल्डींग सी ही जी फाटली तुमी वणूक पळयता ती आख्खी वणूक कोसळिल्ली आसा. कारण म्हणजे पावसान लास्ट 2 वर्सां पयलीं ताका सांगिल्लें की ही वणूक ऑलरेडी बॅन जाल्ली आनी ऑलरेडी तांकां ह्या ओनराक सांगिल्लें की मातशें तुमी रिपेर करात. तेंच्यांनी आमचे सिरियस घेवूं ना आनी आयज इतलो व्हडलो मोठो इन्सिडंट जाला. गाड्यांना लोकांच्यो गाडी पार्क केल्ल्यो आसता त्यो एक एकदां डॅमेज जावंक शकता, पण आयज गाडी नासल्या कारण डॅमेज जावंक ना. आनी हे ओनरान पयलीं सांगिल्लें की मातशी तुमची वणूक जी आसा रिपेर करची, पण तेणें त्या टायमारूय आयकुना आनी ओनूय आयकुना. पावस इतलो पडटा आनी एवरी टायम आमी कोणाक ब्लेम करूंक शकना. सो आयज तुमी हे खूब व्हडलें एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. उटंगराच्या पावसाक लागून दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उदक साचपाक लागले. सोमारा सकाळच्यान नेटाचो पावस पडटालो. मॉन्सून सुरू जाल्या उपरांत सुमार 22 दीस पावस गायब आशिल्लो. आयतारच्यान पावसान नेट धरिल्लो आसा. सेगीत पडपी पावसाक लागून सगळी कडेन रस्त्यांचेर उदक भरपाक लागिल्लें आसा. न्हंयाचें उदक लेगीत वाडपाक लागिल्लें आसा. उटंगराच्या पावसाक लागून जनजीवन मातशें विस्कळीत जाल्लें आसा. काँग्रेस फुडारी अमित पालेकरान गोंय सरकाराचेर गंभीर आरोप करून चिट्टी बाबू घंटा आड आदी कागाळी आसून लेगीत गोंयांत वेवसायीक कामां चालू दवरपाक परवानगी दिला असो दावो केला. तशेंच घंटांचेर खोटी कागदपत्राचो वापर केल्ल्याचो आरोप ताणें केला. 2021 वर्सा ॲडव्होकेट जनरल आपल्या आड कायदेशीर कारवाय करपाचो आदेश दिल्लो, मात सरकारान त्या आदेशा कडेन दुर्लक्ष केलें अशें पालेकराचें म्हणणें. त्या भायर सरकाराच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी चिट्टी बाबू घंटाचेर कारवाय करचे परस ताचीच ढाल जावन तांकां वाटयलो असो आरोप ताणें पत्रकार परिशदेंत केलो. ही घंटा कशे तरेन गोंयकारांक सतायता आनी कशे तरेन गोंयकारांचे पयशे बुडयले, गोंयकारांचे वेंडर्स जे आसा गरीब बावडे जे तांकां सप्लाय करतात तांचे पयशे कशे नाडल्या. घंटा कोण वाजयता, ह्या घंटेच्या नादाक कोण लागला आनी हो घंटानाद खंयच्या जाग्या वयल्यान जाता, म्हणजे तो ताजें कनेक्शन सांखळे पासून सावथ गोंय पर्यंत कशें आसा आनी म्हणून ताका कांयच ताजेर एक्शन गेल्ली वचना हें आमकां कळून आयलां. ऑफेंडर वो चिट्टी बाबू घंटा म्हणटा पळय हो हॅबिच्युअल ऑफेंडर. हाजे पयलीं ताणें गोंयांत क्रायम केल्ले आसा, पूण ते क्रायम कित्याक रजिस्टर जावना हो एक प्रश्न जेन्ना निर्माण जाता तेन्ना जी शंकेची जी सूय आसता ती फक्त एकाच डिपार्टमेंटा कडेन पावता, ती म्हणजे होम डिपार्टमेंट. जेन्ना एक कॉन्क्रीट ओपिनियन आसा डिपार्टमेंटाचे टुरिझमाचे एजीचे ओपिनियन आसा की क्रिमिनल केस रजिस्टर करचे आनी हाज्या सारको व्हडलो फ्रॉड ना, म्हणजे ही ताणें ज्यो सर्टिफिकेटी फॉर्ज केल्ल्यो तातूंत भितर एक GST म्हणजे गव्हर्मेंटाची सर्टिफिकेट फॉर्ज केल्ली, ताणें जी फॉर्ज केल्ली ती एक नेवलाची फॉर्ज केल्ली. म्हणजे इमॅजिन कर, दिस पर्सन हॅज एक्टेड अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अँड अगेन्स्ट इंटरेस्ट ऑफ डिफेन्स, म्हणजे आमचे जे डिफेन्स आसा तांच्या इंटरेस्टा अगेन्स्ट काम केल्ल्या मनशान ह्या घंटा ताणें घंटा दाखयली लोकांक
कारण खंय ना खंय तरी होम डिपार्टमेंटांतल्यान इन्स्ट्रक्शन गेले की FIR रजिस्टर जावचें न्ही म्हणून. सो गोवा पुलिसां कडेन हांव विचारता की 2021-22 जेन्ना तुमकां ही कंप्लेंट आयिल्ली किंवा कंप्लेंट येवनाशिल्ली किंवा गोवा गव्हर्मेंटाक जेन्ना खबर आशिल्लें की हो फ्रॉडस्टर म्हणून, जाल्यार ही कंप्लेंट कित्याक रजिस्टर जावना 2022 हो जेन्ना प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना परत एकदा जी सुय आसा ती घुवन करून कनेक्टेड जाता होम डिपार्टमेंटा कडेन. गोंयान आज जे चल्लां, गोंयकारांक ताणें नाडल्या, जे गोंयकार ताका सप्लाय करताले ते भाजीवाले आशिल्ले, नुस्तेकार आशिल्ले, बारीक सारीक गोश्टी सप्लाय करपी आशिल्ले, आज तांची परिस्थिती अशी जाल्या की तांचे जे वर्किंग कॅपिटल आशिल्ले ते झिरो जाला. एक पावल फुडें घेतलां, दॅट इज टू प्रोटेक्ट गोवा अँड गिव गोवाज ग्लोरी बॅक टू गोवा विच दीस गव्हर्मेंट हॅज टेकन अवे. गोंयच्या राजभास कायद्याक सरकारान हात लावचो न्हय अशी भुमिका कोंकणी भाशा मंडळान घेतल्या. मराठी भास, पुस्तकां, सिनेमा, साहित्यांक सरकार आदार दिता, हाका आमचो विरोध ना. गोंयांत रावपी जे लोक मराठी राजभासेचो दर्जो मागतात तातूंत तुमी तुमच्याच भुरग्यांचें लुकसाण करतात अशें ते म्हणटात. मजगतीं मराठी राजभास जाय म्हणून मागतल्यांक गोंयांत फुडाराक नोकरी मेळप लेगीत कठीण जातलें अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंयकारांची वळख, गोंयची अस्मिताय शेणची न्हय अशें तांचें म्हणणें. गोंयचो समाज कोंकणी भास जावन आसा. हो प्रदेश कोंकणी राज्य जावपाक जाय अशें कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष सेराफीन कोता हाणें सांगलें. कोंकणी विशय आमचे तकलेर येता, तितून मध्ये आतां सुरवात जाल्या ह्या दिसांनी मराठी राजभास जाय म्हणून सही घेवपाक हें चालू आसा, कॅम्पेन चालू आसा. तितून म्हाका म्हणपाक जाय राजभास कायद्याक हात लावप ना. सिनेमा येवं, बूक येवं, सरकार तांकां आदार करूं, एकाडेमीक आदार करूं, तितून आमचे कांय विरोध ना. तो एक कल्चर गोंयांत आहा आनी ते आशिल्ले कल्चराचे बद्दल कांय ना. राजभास कायद्याक हात लावचो न्हू हें आमचें मागणें. सगळे गोंयकारांक अपील करता जे मराठी बी जाय म्हणून सय मारतात तांकां, ते एक म्हजे भाशेन एक तो लास्ट नेल टू कॉफीन जातलो. जे गोंयांत रावता तांकां कोंकणी येता आनी गोंयांत जॉब मेळपा खातीर नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी आहा. जो कोण मराठी शिकता, फ्रेंच शिकता वा आनी कितें शिकता तेकाय बी नोकरी गॅरंटीड आसा. कित्याक तो गोंयकार आनी कित्याक ताका कोंकणी येता. हे सुविधा आसतना ते तितून घालून येदे व्हडले महाराष्ट्राचे भंडार भितर हाडप. जेन्ना हे येतले आनी स्थापन जातले तेन्ना यू आर ओपनिंग डोर फॉर लार्जर एरिया. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें काँग्रेस कार्यकर्त्यां सयत कोंकण रेल्वेचे कार्यकारी संचालक जोसेफ जॉर्ज हांची भेट घेतली. ह्या वेळार कोंकण रेल्वेचो फूटब्रीज मातये भरवण करपा विशीं चर्चा जाली. IIT चेन्नय हाणें दिल्ल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटा प्रमाण हो फूटब्रीज जो आसा तो पोरणो आशिल्ल्यान धोकादायक स्थितींत तो आसा, देखून तो मातये भरवण करतात अशें कार्यकारी संचालकाचें म्हणणें आसा. मजगतीं बेगीनूच नवो फूटब्रीज उबारतले अशें आश्वासन ताणें दिल्ल्याचें कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान सांगलें. कोंकण रेल्वे GM आसा ताजे कडेन आयिल्ले, कित्याक आमचो बाब सावियो कुतिनो एक्स चेअरपर्सन आनी आमचो काँग्रेसचो लिडर मडगांवचो, ताणें आमचे नदरेक हाडले की हो फूट ब्रीज पळय आसा तो डिसमेंटल करतात आनी आमी हें इन्क्वायर करपाक जाय वॉट इज द प्लॅन ऑफ रेल्वे. कित्याक लोक पळय जे क्रॉस करतात सामान घेवन, पॅसेंजर येतात, तांकां खूब इनकन्विनियन्स जातले म्हणून. सो आमी आयज ताबडतोब तांकां डेलिगेशन घेवन आयले, तांकां विचारलें कित्याक तुमी डिसमेंटल करता आनी प्लॅन कितें, ऑल्टरनेट प्लॅन कितें, लोकांक सुविधा जाय, अशेंच सोडपाक जायना. सो आमकां कळून आयलें दॅट एक IIT मुंबय काय खंयची तांणी एंगेज केल्ली ताचो स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाक, आनी तातूंत तांकां कळून आयलें की इट इज व्हेरी अनसेफ. कळम आयिल्ली आसा करोजनाक लागून देर आर चान्सीस ऑफ कलॅप्सिंग. सो लोकांचे सेफ्टीक लागून ताणें डिसमेंटल करचें पडटलें, कित्याक ताचें लायफ वॉज ऑलरेडी ओवर. 95 म्हाका दिसता ताणें बांदलेलें, 1995, आनी तो लायफ स्पॅन पळय आशिल्लो तो काबार जालो, बट तरी चलतालें. सो सेफ्टी ऑडिटान तांकां रेकमेंडेशन आयलें की बंद करा म्हणून. सो आमी सांगलें वॉट इज द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. तो दुसऱ्या एंडाक फूट ब्रीज आसा, बट तो मातसो पयस पडटा लोकांक सामान घेवन वचपाक बी.
सो आमी ते कन्सर्न तांकां सांगल्या हो पळय तुमी डिसमेंटल करता. सो तांणी सांगलें आमकां की तांचो एक व्हडलो प्लॅन आसा, त्या सायडीक बिल्डींग ह्या सायडीक बिल्डींग आनी सगळे गाडयो येतलो खंय लायटींग. आमकां म्हळें दॅट इज ओके, दॅट इज अ लॉंग टर्म प्लॅन. आमकां इमिजिएट लोकांक सुविधा जाय, रिलीफ जाय. सो तांणी सांगलां आमकां की इमिजिएटली दे वील कम आउट वीथ सम इन्फॉर्मेशन, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन. आनी हांवें सांगलां आय वील ऑल्सो टेक इट अप विथ कोंकण रेल्वे बोर्ड. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तो बनो AI के असली गेम चेंजर्स. ज्वाइन कंप्यूटर साइंस एट पारुल यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो